वॉट्स इन अ नेम इंग्लिश बरयणार विलियम शेक्सपियरान लगभग 400 वर्सां पयलें आपलो फामाद नाटक रोमियो जुलियटाच्या संभाशणांत ही उतरां वापरली. पूण जर तर आस्तो येवन आमच्या नांवान कितें आसा म्हूण विचारीत जाल्यार आमी धैर्यान नांवान कितें ना तें सांग पळया म्हूण पाटी सवाल करयेत. आमची वळख, आमच्या आवय बापायची वळख एका भाशेची, गांवची, खाणांची, वस्तुरांची, आयदनांची, मनजातींची, अक्रेक देवाची वळख सांगूंक सयत एका नांवाची गरज आसा. कोणेय आमचें नांव आपयतना चूक केल्यार वा आधार कार्डार आसच्या आमच्या नांवाचें स्पेलिंग इल्लेशें चडून जाल्यार आमकां भारीच विराराय. कित्याक आमचें नांव आमच्या अस्मितायेक धरिल्लो आरसो. आयले वार आमच्या देशाक जोगतें नांव खंयचें म्हणली एक विचित्र चर्चा सुरू जाल्या. देशाक सुटका मेळोवन 70 आनी 7 वर्सां उपरांत संवाद करूंक आसचे सबार गरजेचे विशय बगलेक दवरून थोडे मनीस काम नातले आचारी परी आमचो देश इंडिया न्हय भारत म्हणून ढोल बडोवन आसा. गेल्या त्या म्हयन्यांत आमच्या देशांत G20 सम्मेळ चल्लो. माध्यमांनी खबरो आनी प्रचार पळयतना हो प्रतिश्ठीत सम्मेळ सरकाराचें अधिकृत कार्य न्हय, बगार मोदीच्या घरांत तोकलाचें कार्य तशें बगलें. हाच्या संगता 2 चर्चास्पद घडीतां घडलीं. सप्टेंबरच्या 9 तारखेर आयिल्ल्या विदेशी सैर्यांक जेवणाक आपोवणें दिवंक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच्या दफ्तरान तयार केल्ल्या ओवळीक पत्राचेर प्रेसिडेंट ऑफ भारत म्हूण छापल्लें. दुसऱ्यान प्रधानी मोदीन भाग घेतिल्ल्या सभेनी ताच्या मेजार दवरिल्ल्या बोर्डांचेर सयत इंग्लीश अक्षरांनी भारत म्हूण बरयल्लें. हाका पूरक म्हणल्या बरी BJPच्या IT सेल आनी व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी मुखांत आमच्या देशाक इंडिया न्हय बगार केवल भारत म्हूण आपय जय म्हणलो महान नाटक सुरू जाल्लो. मुखार वच्या पयलें आमच्या देशाच्या नांवाची चरित्रां जाणा जावची गरज आसा. क्रिस्तपूर्व 1000 इसवी ह्या अवधेर वैदिक संस्कृत भाशेंत लिखिल्ले बूक म्हूण पातयेवच्या ऋग्वेद ग्रंथांनी आमच्या देशाक सप्त सिंधू म्हूण उल्लेख केला. उत्तर भारतांत वळतल्या सिंधू, झीलम, जीनाब, बियास, रावी, सटलेज आनी सरस्वती म्हणले 7 न्हंयो हें नांव येवंक प्रमुख कारण. ताचे उपरांत पर्शियन रायांनी आमचे वयर धाडगन 200 वर्सां राजवटकी चलयली. पर्शियन भाशेंत स उच्चार ह जावन बदलता जाल्ल्यान तांणी आमच्या देशाक हप्त हिंदू म्हणून आपयलें. हाचे नंतर अलेक्झांडर द ग्रेट रायाच्या मुखेलपणाखाल ग्रेक रायांनी आक्रमण केलें. तांच्या भाशेंत हिंदू आशिल्लें इंदू, इंडस शेकी इंडिया जालें. ग्रेक चरित्रेकार मेगास्थनीसान लिखिल्ल्या इंडिका बुका विशान तुमी आयकलां. अशें क्रिस्त शका 3ऱ्या शतमानांतच आमच्या देशाक इंडिया म्हूण वळावन जाल्लें. मुखार आयिल्ल्या ब्रिटिशांनी हेंच नांव वापरलें, मात्र सोडल्यार इंडिया ब्रिटिशांनी दिल्लें नांव न्हय. आनी भारत नांवाची चरित्रां इल्ली उस्तूंक गेल्यार वेदा ग्रंथाच्या उपरांत बरयल्ल्या महाभारत बुकांत आमच्या देशाक भारत वर्ष म्हूण आपयलें. भारतीय साहित्यांतलें फामाद जोडें दुष्यंत शाकुंतलेचो पूत आनी पांडव आनी कौरव कुळयांचो पुर्वज चक्रवर्ती भरतद्वारी ताणें अधिपत्य चलयल्ल्या राज्यांनी जियेतल्या लोकांक भारतवर्षाचे निवासी म्हूण उलो करचें आसलें. अशें जावं इंडिया वा भारत ह्या दोनूय नांवांनी उठून दिसची त्या लोकाची प्रादेशीक आनी भौगोळीक अस्मिताय. सिंधू न्हंयच्या पलतडी जियेतलो लोक म्हणून लेखल्यार आमी इंडियन्स. चक्रवर्ती भरताच्या गांवांत जियेल्लो लोक म्हूण मानून घेतल्यार आमी भारतीय. एकाच रुखाचे 2 फांटे आशिल्ल्या परी. देश स्वतंत्र जावन संविधान लिखतना ताच्या पयल्या आर्टिकलान इंडिया दॅट इज भारत म्हूण बरयलां. आनी इंडिया शब्द संविधानाच्या बुकांनी लगभग 900 फावटी वापरला. इंडिया म्हणलो शब्द विदेशी लोकांक दिल्लो म्हणलें नीब घेवन हो शब्द आमच्या वेवस्थेंतलो काडी जय म्हणून 2016 आनी 2020 इसवेंत सुप्रीम कोर्टीक थोड्यांनी PIL पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन दाखल केल्ल्या वेळार कोर्टीन हो वाद तिरस्कार करून दोनूय नांवां अधिकृत म्हूण तीर्प दिल्लें. BJP पार्टीन सयत PIL दाखल केल्ल्यांचो विरोध केल्लो, पूण राजकीय चित्रण बदलूंक चड वेळ लागना. ह्याच वर्साच्या जुलय म्हयन्यांत ह्या सगळ्या विवादाक राजकीय गुंडी लाभली. फाटल्या 10 वर्सांनी मोदी सरकारान केल्लो भंगस्थळ पळोवंक जायनासतना देशांतल्या 28 राजकीय पार्टींनी काँग्रेसीच्या मुखेलपणाखाल संगता येवन जुलय म्हयन्यांत एक मैत्री पंगड रचलो.
इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स इंडिया. इंग्लिश व्याकरणांत हाका नाव म्हण लेखी नासतना ॲक्रोनिम म्हणटात I.N.D.I.A. खंडीत जावन ह्या नांवा फाटल्यान राजकीय उपाय आनी मुखल्या वर्सांच्या एलिसावाची तयारी मेतेर जाल्ली. हें जावन थोड्याच दिसां भितर प्रधानी मोदीन आपल्या भाशणांत इंडिया आमचे मातयेचें नांव जावंक सादिना. ईस्ट इंडिया कंपनी आनी आकांतवादी पंगड इंडियन मुजाहिदीन सयत हें नांव वापरता म्हूण वाकमूल दिवचे सुवें आमचो केवल भारत देश म्हणली बोबाट सुरवातली. देशाक वांटे फांटे करचे हें व्हायरस इतलें भिरांतेचें जावन माध्यमांनी प्रसार जालें की इंडिया पंगडान गोदी मिडियाच्या 14 TV अँकर्सांक आनी तांच्या कार्यांक द्वेष पसारतात म्हणल्या खातीर बहिष्कार गलिजय पडलो. ह्या विचित्र वादाक सुरवात दिल्ल्या मोदीन आपल्या योजनांक थोड्याच वर्सां आदीं दिल्लीं नांवां पळया. डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया ह्या सगळ्या नांवांचो आतां प्रधानीक विसर पडला. लोकांच्या काळजामनांनी रोमून गेल्लीं तीं थोडीशीं इंडिया नांवां आसात. इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, एअर इंडिया, क्रिकेटींतलें टीम इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन रेल्वेज, इंडियन ऑयल, चंद्रयान यशस्वी केल्लें इस्रो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन हाचे सांगता IAS, IPS, CBI, SBI, RBI, IIM, IIT असले हजार दाखले आसात आनी सगळ्या नांवांनी इंडिया आसा. करोडांनी असच्या सरकारी दस्तावेजांनी इंडिया हजर आसा. ह्या सगळ्या संगतींक नवीं नांवां चिंतूंक बदलावण करूंक प्रायोगीक रितीन साध्य सागी. संविधानीक आनी कानुनात्मक रितीन सयत ही बदलावण करूंक सबार अडखळी आसात. कशें मेड इन स्वित्झर्लंड वॉचांक आपलेंच नांव आसा गी तशेंच सगळ्या संवसारांत इंडिया नांवाक आपलेंच ब्रँड व्हॅल्यू आसा. हेंच होगडायल्यार आमची आर्थीक परिस्थिती कशी उरात. देशाची नांवां बदलावण केल्ले धकले नान म्हूण न्ही. बर्मा आसले म्यानमार, सिलोन, श्रीलंका, पर्शिया आसले इराण, हॉलंड आसले नेदरलँड जाल्यार पूण हाच्या फाटल्यान वाजबी कारणां आनी एक बरो उद्देश आसलो. तशेंच भायल्यांनी आपोवचें नांव आनी त्याच देशवासींनी आपोवचें नांव वेगळे आशिल्ले देशी आसात. दखल्याक आमी चायना, जपान, जर्मनी म्हूण आपयतल्या देशांचो लोक आपल्याच देशाक जॉंग हो, निपॉन, डॉयचलँड म्हूण आपयता. राजकीय कारणांक लागून नांवांत इतलो घुस्फोट गोंदळ जाल्लो आमच्या देशांत मात जबाबदारी विसरून तोंडाक आयिल्ले उलोवचे राजकीय फुडारी आनी ह्या गरजे बैल्या संगतींक कान दिवचो लोक आसच्या एका देशान हें पिशेंपण सहज. अखेर करचे पयलें आयले वार इंडिया पार्टीच्या अरविंद केजरीवालान एक सवाल विचारलो. फाल्यां आमी इंडिया पंगडाक भारत म्हूण उलयलें तर ते दाडा आमच्या देशाक कितें म्हूण आपोवचें. आमच्या लोकांक असल्या संगतींनी बरी पुरसोत आसा तसल्यांनी एक नवें नांव सोदूंक सुरू केलां आसतलें. आमी मात्र व्हडा ताळ्यान जय हिंद, भारत माता की जय, आय लव्ह माय इंडिया सक्कट सांगते रावी. नमस्कार.